Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. म्हजो स्वताचो अनुभव सांगचो म्हणल्यार जेन्ना म्हज्या घरांत पयलीं चली जालें तेन्ना तुमचेच पैकी हांव तेन्ना मयडे रावतालो. तुमचेच पैकी अंगणवाडी ते वर्कर जे आसले मयड्या ग्रामपंचायतीन मुद्दाम घरा कडेन सांगपाक आयले, निरोप दिवपाक आयले, बाबा अमकें कितें धान्य आयलां तें येवन तुमी व्हरा. विचार केल्यार सांगपाची कांय गरज नाशिल्ली, पण तुमच्या भितर ती हे दिसता इमोशन्स आसता जे लोकां विशयी, भुरग्यां विशयी बाळंतीन जे दिसता ते तुमकां सर्वीस करता म्हणून तुमी मुद्दाम घरा कोणाक सांगपाक धाडले की अमकें कडधान्य आयिल्लें आसा. एक म्हयनो जालो, परत दुसऱ्या म्हयन्याक कोणाक सांगलें तेन्ना प्रत्येक भाग खात्री आसा प्रत्येक घरांत तुमी अशें काम करता आसतले, प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत अशें तुमी नक्कीच काम करता आसतले. समस्या तुमच्यो खूब आसात. हो फंक्शन करपाचो हेतू एक खंय तरी सरकारान दखल घेवपाक जाय. हो सोहळा करपाचो कसल्याच राजकारण हेतू कांयच ना. एक खंय तरी हातान फूल ना पापी म्हणटा ती करपाचो योग्य आशिल्लो. हो सक्सेसफूल म्हणटा सरकारान तुमची दखल घेतली प्रॉब्लेमाची जाल्यार सोहळा बरे तरेन जालो म्हणटलो. आनी म्हाका खात्री आसा सरकार नक्की हाचो दखल घेतलो. ज्यो तुमच्यो समस्या आसा त्या दिसा तेन्ना आजील हॉस्पिटलान तुमी मेळ्ळी, हांगा आसा तुमी. इतलें वायट दिसलें आयकून की तुमी सादी च्या सामोसा जर घेतले तुमी सायन करची पडटलें रेजिस्टरार, बरोबर न्ही? तेन्ना खंय तरी दूख दिसलें त्या साद्या गोश्टीक सुद्दां सरकार तुमचे कडेन रेजिस्टरार सायन मारता. इतलें काम करता. डॉक्टर संध्यान सांगलें तुमी तरेतरेची कामां करतात. अंगणवाडी सोडून जे इरेडिकेशन आसा, पोलियो म्हणा, कोविडच्या टायमार मोठो तुमी वावर केलो, पण जे रेकॉग्निशन मेळपाक जाय तें मेळूना सरकारा कडल्यान.